म्हयन्याचो उगडास करतात. तशेंच फ्लोरिंदा द कॉस्टा हांवें दुसरें इंटेंशन हाचे मिसाचें मागुया विसेंतीन आनी फ्लोरिंदा ह्या आमच्या भयणां पासत सर्गीच्या बापान तांकां आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांची बागेली करून. तशेंच मागुया आज आमची भयण स्टॅसी फेर्नांडीस आपलो 21वो वाडदीस संभ्रमता. एडवर्ड पिकार्डो, स्टेविन वालेरियो फेर्नांडीस आनी हेर आपापलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक बापा हातान घालुया. किरीत आशिर्वाद मागुया. जॅक्सन आनी जेस्लिया ब्रिटो तिवूय आपलो वाडदीस संभ्रमतात. मागुया तांचे पासत देवाची भरपूर भलायकी तांकां. आनी आज सायबीणमांची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. मागुया सगळ्या ह्या कुटुंबां पासत. पैथयांत टॅरन्स आनी टिना फुटतात. पाद्रीबाट ग्रासियान डिकॉस्टा, दुर्गावाडी आंतोनी आतुश फेर्नांडीस, व्हडलेंबाट मिल्ड्रेड विन्सेंट, कार्दोजवाडो विना विएगस, माशेजालें मोरोड आग्नेल मोंतेर, नोमशिंत बाझील आनी मातिल्दा वाज, नागाई डॉमिनीक डिसोजा. सायबीमांची भेटे उदेशी ह्या कुटुंबांचेर कुडीयेत्म्यांची बेसवां आशिर्वाद पडूं आनी सायबीमांची भेट तांकां ओत्मीक फायद्याची जावन तांचे पासत मागुया. पिडा पेस सगळी पयस जावन आनी घरांत शांती समाधान मेळूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बांबडीनो हे पवित्र मिसान बरी भाशेन वांटो घेवन काळजा मनाची तयारी करून आमची असोकताय उडकून देवाचे आनी एकामेकाचे भोगसणे मागून हे मिसा भेटीक तयार जावया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बांबडीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. अमोचो अपराध अमोचो अपराध अमोचो व्हड अपराध. ह्या पासत वागेवन सदांच संकट मेळ्ळी. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बांबडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसावां बापा कुबाताना विसेंतीना आनी फ्लोरिंदा हांचे पासत मागुया. सोर पदवीधर आनी सासणेचे देवा, तूं अगणीत मोवाळायचो बाप.
तुजे लागीं मागतेल्यांक तांकां फाव जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सोगलीं आमची पातकां बोगस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. जॉबान म्हणलें, म्हज्या इश्टानू तुमी तरी म्हजी दया करात, म्हजी दया करात, कित्याक सर्वेस्पराच्या हाताची खास्त म्हाका फावो जाले. देव करता तशें तुमी म्हजे फाटीक कित्याक लागल्यात? म्हजें मांस खावन तुमी आजून दादोशी जावंक नात? कोण म्हाका म्हजीं उतरां बरोवंक दीत? लोखंडाच्या विण्यान आनी चिरण्यान सासणांक उरतात तशीं. तीं खोडपांत कांटोवंक कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी सोडवणदार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमे वयर उबो रावतलो. हें हांव जाणो. हांव नव्यान जागो जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजे कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्यांक न्हय, ताकाच ते देखतले. खोल म्हज्या काळजांत रिगला हो बरवासो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सगलीं म्हणया, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीस म्हाका सांगता. ताचें मुखामोल सोदीत राव. आमचो जबाब. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. तुजेंच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोल लिपोवं नाका. तुज्या चाकराक रागान परो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. म्हाका सांडूं नाका, म्हाका सोडूं नाका. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, कालीस गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयोन राव. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उदकाराक सगळीं उबी रावया. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत
पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणीक वावराडी धाड म्हूण मागात, वचात. पूण लांडग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षें वो गुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय नोकरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार हे घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांतीक फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वांट्टा तें खायात. तुवें आसतीत त्या वायटकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोकरांत तुमी भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोकराची धूळ पुऱ्यान आमी तुमकांच झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणूं जाय. तो दीस पावतोच तसले नोकरा परस सोदोमाक ओदीक धिराय मेळटली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणली तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जेजू आयज 72 जाणांक 72 आपयता, विंचता आनी पाठयता. दोगांक आपले फुडें धाडले. विंचता तांकां, चॉयस नेमता तांकां. आनी हो चॉयस ह्या 72 जाणांचो जावन आसलो फुकट. चॉयस इज अ गिफ्ट, नॉट अ मॅरीट. आनी जाका विचला आनी पाठयला ताचे सवेन 2 भावनां दिश्टी पडूंक जाय. द वन हू इज चोजन मस्ट हॅव ग्रॅटिट्यूड, उपकारी मोन, आनी नेमला ताका ताचे कार्यांत जबाबदारी जाय. आमी बूक ऑफ नंबर्स हांगा पळयता, देव मोइसेसाक 70 जाणांक विचून काडूंक जाय. 70 जाण. हांगा जेजू 70 आनी 2 72 मोइसेसाक आदार दिवंक, ताचें काम फुडें व्हरूंक देव विचून काडूंक लायता. जेजू विचून काडटा. आपूण वेचो आसा त्या नोकरांत आनी ते सुवातेर तांकां धाडचे खातीर आपूण तांकां विचून काडटा आनी पाठयता. भाव भयणीनो, तुमकां, म्हाका, आमकां देवान आपयल्यात, वेचून काडल्यात आनी पाठयल्यात आपल्या किरीत वावरा खातीर. काय बरें आमचें आपोवण एक एकल्याचें. देवानूच आमकां आपयल्यात. आय हॅव कॉल्ड यू बाय नेम. हांव तुमकां एक एकल्याक नांवान वळखता. देव आमकां वळखता आनी आपले बरे खोबरेचे गोवाय जावंक तो आमकां पाठयता. आमी सगलीं त्याचे बरी खोबरेची गोवाय. दर एक क्रिस्तांव आमी विचून काडलेली मनशां आनी आपली बरी खबर संवसाराच्या शिमापुऱ्यान पावूंक तो आमकां पाठयता. पूण पाठयता आसतना बाबा भयणीनो, थोडीशी कंडिशन घालता जेजू तांकां. चोत्राय दुरात म्हणटा, मेंढरे कशे तुमकां लांडग्या मदें धाडटा. दुसरे सुवातेर कितेंच व्हरू नाकात म्हणटा. विश्वास दवरात म्हज्या बापाचेर, विश्वास दवरात म्हज्या उतरांचेर, तो तुमकां सगलें दितलो.
आनी भाव भयणीनो, हें काम आज पुरान आख्खो संवसारभर कितले आमचे मिशनर पाद्री माद्री सगळे संवसाराक करीत आसा. जेजूचो वावर. हो म्हयनो मिसांवाचो म्हयनो, ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमकां पवित्र सभा एक दीस समोरून उगडास करता. आमकां सगल्यांक पाठयल्यान देवान आपले बरी खबरीचे गोवाय जावन पाठयल्यान आमकां ताचेरूच विस्वास दवरून आमी जें कितें ह्या 72 जाणांनी केलें तें करूंक ते मागीर येतले आनी जेजूक सांगतले ताणें कितलें बरें केलें. शिंपडायली ती जेजूची बरी खबर. एकूच संदेश ताचो, देवाचो राज तुमकां लागीं पावला. द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. द किंगडम ऑफ गॉड हॅज कम टू यू. भाव भयणीनो, आमी एक बरी खबरीचे सगळीं गोवाय. जंय आमी आसाव, जंय आमी वावुरता, जंय आमी काम करता, खंयचेरूय आमी आसूं, आमी ह्या बरी खबरीचे गोवाय. कित्याक जेजून आमकां आपयल्यात, वेंचल्यात आनी पाठयल्यात. आनी काम करूंक तोच आमकां आपलो आत्मो दिता. आनी करूंक भाव भयणीनो आमकां ताच्या आत्म्याची गरज. हें काम करूंक आमकां ताचेच गोठाय, ताचोच आदार जाय. तर आज मिसान वांटो घेता आसतना सगळीं आमी बरी खबरेची गोवाय. सगळीं आमी जंय जंय आमी आसाव, जंय जंय आमी वावरता भोंवता, थंय आमी ताचे गोवाय जावंक आमकां ताणें वेंचून काडलें. आनी ताचेरूच पातयेवन ताचेच आत्म्याच्या बळान हें काम करूंक आमचे लागीं जातलें. आयज आमकां ही कृपा तेच जेजू लागीं जो आपल्या 72 जाणांक पाठयतालो, तो ह्या आल्ताराचेर येतलो, ताची कृपा आमकां मागुया. आमच्या उतरांतल्यान आनी भोव करून आमच्या जिवितांतल्यान आमी ताचे बरी खबरीचे गोवाय जावं. मिठोवणेक आमी गायन गावया. C15 देवा उतर आमी घेतला, पान 30 आनी 4. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सभा दिला, सभा भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आत्मा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेश्वरा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजेच सेवेक हे सोडवणीचे पवित्र रीत समरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तुजे बरे खबरेचे उतरांतल्यान आनी जिविताचे चालीन गोवाय जावंक आमकां तयार कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी की सर्वेस्वराक दाय पावता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दीन भासूया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपदवीदार आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दीन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 Proparastos orbis mortum, Sorganis osa, ona pucha poimova, Usorgi dugaso esor, Sorbis coraginami, Pieta tacasor, Usorgi dugaso esor. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हणजे रोगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोरोचें रोगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूढ पोरगुटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सुबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलीप नेरिफेरा आमच्या आर्सबिस्मा सिमिया आमच्या औशलेर बिस्मांत सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या दोगूय चाकूनी विसेंतीना आनी फ्लोरिंदा हेची दोगांयची काकूत कर तांकां दोगांयकूय ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशीं पयसना वरवीं जेजू बराबर तीं दोगांय मेलीं तशेंच ताचे बराबर तीं दोगांय पुनर्जिवंत जावं पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सुर काळीन तुका मनवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दितांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक आमेन बांबडीनो आमकां सगल्यांक किरीत भशेन मागल्यांत देवान आपले पुता जेजूचे बरी खोबरेचे गोवायजो आनी तो आमकां आपल्या जेवणान पोसता दिसान दीस हें काम करूंक सोंपें न्हय देखून जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो ल्हानगे मोदे मेंढरां कशें तुमकां धाडटा चतूर रावात आमच्याय दिसा दिसपटे जिवितांत जायतीं जावना जायतीं कितें आमी सोंसूंक जाय धर्मांची राड उलयतले जायते आसात
आमी अदीक आनी अदीक चतूर जावन आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताच्या चालींतल्यान बरी खबरीचें गोवाय जावंक आमकां आज एक व्हड आव्हान आयज हे मिसाचे भिडेंतल्यान आनी जेजूच्या जेवणांतल्यान आमकां सगल्यांक भोव करून धर्मा खातीर पिडापीड सोंसलेल्यांक गोठाय आनी बोवाळ दिवून बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या आमकां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायने पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत एकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी मोहिमा तुजी सशनाच्या सशना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक मेळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. की देवाची शेली संवसाराचे पाप कटली ताच्या जेवणांत आतां वांटून घेतिली आमी सुभागी. सोमिया तुझ्या भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. शेडयांक आवदार D40 पान 70 D46 पेज 74. सदा शेडयांक आवदार मोचे भोवती बिदोर सोल्याक Olvidosa, Santo salvar, Soro taga, Subahuda, Peuta visvaso da tuci, Alma shelia gloria Gesù, Ekatrina dovozu, Peuta visvaso da tuci, Alma shelia gloria Gesù, Ekatrina dovozu, Sorga saku, Aila devu, Usmanami, Sorun divu, Mocha shelia, Aila devu, Sasnik jivi, Moche vardu, Visvaso da tuji, Alma shelia gloria Gesù, Ekatrina dovozu, Visvaso da tuji, Alma shelia gloria Gesù, Ekatrina dovozu, Oro goli. Sheliazo, Tachi Kati, Koyar Moru, Aila Rusman, Alborona, Kaka Soru.
양도랴 제수 백가치나 고소무 영다 미스와서다 수지 아마실 양도랴 제수 백가치나 고소무 प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज सांजे पयलो ब्रेस्तार जाल्ल्यान फादर एंथनी लॉपीस सांताचो पंगड येवन पयलो ब्रेस्ताराचो आक्त चलयतले हांव 5 ते 8 वाजता प्रेज एंड वर्शीप आसा मिसाची बॅट आसा एडोरेशन आसा आनी हिलिंग सर्वीस आसा मागता हाजीर जावं फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार इगोर्जेंत मिसा 6:30 आनी 7:30 केरांत कपेलांत मीस आसा 7:45 वाजता ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंटाच्या स्कॉलांत मीस आसा पयलो शुक्रार जाल्ल्यान 8:30 वाजता सांजे 4:30 ते 8 पर्यंत फादर रॉनी लियन हो डॉमिनिकन पाद्री येतलो आनी मेरियन रिट्रीट करतलो सायबिणीमांच्या मनाक हो रेतीर आमी आडायता येवचें तुमी कुमसारांय आसतलें कित्याक थोड्यांक कडेन हुस्को जायत पयल्या शुक्रार कुमसारांक करतलीं रेतीर आसा कुमसार नाकाय कुमसारांय आसतलीं तुमी येवचें मीस आसा एडोरेशन आसा हिलिंग आसा तुमी येवचें म्हूण आमी मागता फाल्यां 9:15 वाजता कारांजालें इगोर्जेंत नायट ऑफ रेपरेशन वो विजील ऑफ रेपरेशन म्हणजे फारीकपणाचें जागरण जातलें तें फाल्यां 9:15 सुरू जावन पोरवां म्हणजे फर्स्ट सॅटर्डे 7 वाजता सोंपतलें ताणें आमकांय आमंत्रण धाडलां आमचे फिरगोचेक कोणाक खुशी ताणें वेचें भाग घेवचें फारीकपणाचें हें जागरण करचें पोरवां पयलो सोनवार जाल्ल्यान 6 वाजता आमचे इगोर्जेंत तेस सकाळीं आनी मागीर उपरांत मीस सायबिणीमांचें देवसांव आमी करुया उबी रावया प्रार्थुया सोर पदवीदार देवा आमचे मोगाळ बाप्पा आमी घेतला ते संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत तुका मानता ते भाशेन गोवायकेचें जावं आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर हे बलिदानाचो फोळ जावं दी म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन आमचे पॅरिश बुलेटीन पोरजोड ताळगांवचो पोरजोड तुमच्या घराघरांनी पावूंक जाय PPCचे वांगडा लागीं मागता येवन व्हरचे फेस्त जालें 29 सगळ्या घरांनी तें पावूंक जाय फुंक्याचें तें पूण तें तयार करूंक आमचो भाव सावियो आमचो भाव आल्वारी आनी तांची कमिटी बरी वावुरतात आमी घडये तें घरांत उडय नाकात वाचात जाय तें कितें आसा तें आमी वाचुया आनी बेस्ट टायम दनपारां इल्लें जेवलें म्हणटच तुमच्यांनी तें पळोवं येता म्हणटच मागता सगळ्यां लागीं आपआपल्या घरांत एक कॉपी आमी छापता आमच्या घरांत फामिली आहात तितली कॉपी छापता म्हणटच व्हरचें तें दुसरें आमचे सिनियर्स काल बरे भाशेन आपलो 6वो एनिवर्सरी केलो आतां 5 तारखेर तांकां एक सांगाताक वेळ एक धाकटलो मेळावो मेर्सेस वाठारांत आमी वतले हांव तांकां सकाळचे 10 भायर सोदतलीं ती आनी आख्खो दीस थंय आसतली आनी थंय येवंक तांकां कुपन जाय तांणी कुपन ती घेवचें आनी येवचें थंय मागीर ड्रिंक्स जेवण च्या पाणी सगळें थंय मेळटलें तांकां कुपन्स घेवंक गरजेचें दिसे खातीर आमची भयण स्टेसी आज आपलो 21वो वाडदीस समरमता आमी ताका देवाचो आशिर्वाद हांव दिता बरी भलायकी आनीक देवाचे कृपेन जाणवायेन पिरायेन तें वाडूंक मागता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वेचून काडलेली कशी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. टी 5 तुझ्या गोपांत माये पान 227. टी 56 पेज 227. Urgi korgi zanti